ए थंयच्यान दाखय रे. ए असो असो रे. ए होत नाका दाखय रे थंयच्यान. दिसता रे आमका इथे. तू पोस्टलान पावलो. पुढे घे पुढे घे. बस बस बस. बारीक दिसतो काढा रे. केन्ना घेतला रे काय हा वोटिंग लागून 200 फाटल्यान किरे कसो मारता रे किरे मारता हांगार येता बोट घेवन हा हा ये उसका रस्सी ले ये और एक रस्सी डाल इसको पीछे 2 डाल हे भितर आनी आसा आसतले सांग बाबा हांव डेंजील आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी आयज नुस्तें गेलेले आमकां नुस्तें कांयच मेळना कित्याक ते आमच्या जाग्यार फिशींग करताले आमी नुस्तें मारिना तोले ते नुस्तें मारता पळय बारीक बारीक नुस्तें ते मारीत जाल्यार आमी कितें खातले बरें नुस्तें बोमोटें नुस्तें बारीक नुस्तें सगळें आमचें नुस्तें 50 चड बोटी भायर ओडटा फिशींग करता पळय कसलें नुस्तें करता पळय ते आनी आमचेर ते एटॅक करपाक येयले आमी धरपाक गेले तांकां कहेंच मेळना पुलीस आसोन आमी सालवात आतां सेकंड टायम 2 बोटी आमी धरून हाडल्या आतां तर एक्शन जायना जाल्यार आमी नोका आमी कितें करतले पळय फाटल्या फाटी दवरलेले तेन्ना काय फाटल्या फाटी दवरलेले 20 लाखाचें नुस्तें 1 लाखान नुस्तें फिशरीन गेलां आनी सोडलां आनी आमकां कांयच सांगना नुस्तें कितें केलें आनी कितें केलें आनी कितलें ऑप्शन जालें पळय तें आतां हांव बोटीन भितर गेलोलो आख्खी बोट लोड आहा 20 लाखाचें तरी नुस्तें आहा 20 लाख तुमकां हें वडल्यान दाखयलां पळय आमी न्ही हें फुडलें नुस्तें मे म्हयन्यान मारताले हें तें नुस्तें तें आतां मारून गांवार करता आमी पासून मारला नुस्तें तें हे गोव्हर्मेंटान आतां फिशरी मिनिस्टर आयज ताबडतोब एक्शन घेवचें तरी बोटी आहा 50 बोटी आहा भायर फिशींग चालू आहा तेंचे आमी तरी हाडांक गेलेले तेच बोट घेवन आमकां मारूंक येयले म्हणून येयले आमी आतां तेंचे ताबडतोब एक्शन जावंक जाय काय एक्शन करना आतां तुमी जेन्ना धरपाक गेले पळय कोण कोण आशिल्ले तुमच्या वांगडा आमच्या वांगडा पुलीस आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले आनी हेजे कोण ना फिशरी डिपार्टमेंटाचे ना फिशरी आमकां अचानक कळलें की ते तोडी केला म्हणून अचानक कळलें की आमी पुलिसांक फोन मारलो पुलीस आमच्या बरोबर येयले आमी आमची बोट घेवन भायर धरपाक गेले तांकां 4 पुलिसांक गेलेले आमी एक पुलीस एका बोटीर चडलो आनी आमकां ते सारके मारूंक येताले पुलीस आसोन आमी सालवार इतली रिस्क घेवन आमी बोटी धरता आनी फिशरी कांयच नको हे बोटी सोडटा आतां तर फिशींग ह्यो बोटी जर बेश्टो सोडल्यो जाल्यार आमी उगी रावचे ना फिशरमॅन पयलेच सांगता आनी कितले बोटी आशिल्ल्यो आनी कोण आज फिशींग आतां आमी ह्यो बोटी तोडी घेता तेंच्यांनी मातशें तरी भिवंक जाय न्हू ते भियेत ना कळ्ळें तुमकां मारूंक बी आमकां मारूंक येयले ते आमगेर अटॅक करता ते म्हाजी व्हिडिओ पळयता ना हे बोटीन 20 लाखाचें नुस्तें आहा 20 लाखाचें नुस्तें तर 1 लाखाक तर दिलें जाल्यार ते कशें भियेतले ते सीएमान सांगलेले 10 लाख फायन घालता म्हणून 10 लाख खंय ताका 1 लाख फायन घालिना आनी बोटी सोडटा कित्याक हे सोडलं जाल्यार ते परतून फिशींग करतलेच न्हू ह्यो बोटी सोडूंक उपना तांबड्यो बोटी फूल ट्रॉलिंग हे सारक्यो व्हडल्यो बोटी गोंयान व्हडली बोट एक ना महाराष्ट्राच्यो बोटी ह्यो महाराष्ट्र कर्नाटक न्हू महाराष्ट्राच्यो बोटी ह्यो मालफी बोटी ह्यो मालफी तांबड्यो बोटी फूल ट्रॉलिंग सारके इलिगल आनी सारके डेंजर 2 बोटी बांदून ओडटा ह्यो मालपेच्यो मालफी पळय नुस्तें पळय बारीक नुस्तें आमी बदल मारिना नुस्तें हे सगळें नुस्तें बरें तोडचें लायनीचें नुस्तें सारकें तोडी तुमकां मोठ्याचेर कळटलें नुस्तें कितलें तोडी पडटा पळय आमच्यानी सांगपाची गरज ना तोडीच सारकी पळय माणकी पळय गोबरो सोनाव दोडयारो भितर आहात भाव थोडो ना 2 लाखाचो सुमार भाव आतां बेड फीश आनी हे बोटीन 100 ब्लॉक आयज तोडटा ही बोट 100 ब्लॉक हेतून नुस्तें हाय म्हणून कळना आनी नुस्तें नाय म्हणून कळना बोट आख्खीच लोड आहा नाजाल्यार तुका व्हिडिओ पळोवन दाखयता भितर गेलोलो हांव बांगडो पळय हा हितून आमी 2 म्हयन्याक बांगडो मारता ती एक बोट एकाच दिसाक कवर करता पळय इतले हेंचे हाय स्पीड इंजीन हेंचे 750 हॉर्स पॉवर फिशरी एक्शन घेना ना म्हणून गव्हर्नमेंट एक्शन सांगत ना आमी करप म्हणजे हांकां लॉस सारकी आनी पुलीस येयले म्हणून आमी सारवार जाल्यार मत केला ते रायफलाक पासून आयकना नाल्यार आमकां 100% आयज मारले तेंच्यांनी
लागून आम्ही कोत्ता आमकां कांयच फायदो ना आम्ही आमच्या पोटाक लागून आम्ही कोत्ता आणि आमकां मात व्हॅल्यू ना आणि हे बोटी बेश्टोच सोडटा आता तो हे नुस्तें तो सारकें ऑप्शन जायना आणि सारकी तर हेंचेर इन्क्वायरी जायना जाल्यार आमी फिशरमॅन रस्त्यार येतले हेच आमकां शुअर सांगता थँक्यू. डायरेक्ट आपयता तुका भायर सोडिना सोडा बरं भितर जोकी बाय येता म्हणटा मरे बाबा मातसो राव त्यांच्याकडे. चल ये यो रे. संपूक धाडटा तू अरे भितर राय मरे काढले व्हिडिओ यो एक भाई नंगा ना भाई मीडिया किने हेल्प करा ये पार्टी करे की लास्ट मंथ आमी 2 बोट्यो दवरलेल्यो मालपेच्यो बोट्यो. सो आमी कितें चिंतलेले की हे बोट्यो दवरून घोडेक हांकां भिरांत पडोन हे परत येवचे ना म्हणून. पूण आयज फाटले 2-3 वीक हे मालपेचे बोट तोडेक येवन परत फिशींग करपाक लागले आनी आमचे भाव जे नेरुलचे ते भायर वचोन आनी मरीन पुलिसाक घेवन ते भायर गेले हांकां धरपाक. हे 50 जाण आशिल्ले तोडेक मात 10 मिटर. आतां जेन्ना हे धरपाक गेल्ले तेन्ना तेंच्यांनी जाव बी खातोल्ली आनी हे उरलेले बोट्यो तांकां मारपाक येयले जितेत. म्हणटल्यार चित ह्या बोटींक मात म्हूण भिरांत ना. आतां दोरयो आमचो, टेरिटोरियल वॉटर आमचो, नुस्तें आमचें, मारपाक येता आमकांच. पूण खंय ना खंय म्हाका दिसता फिशरीज डिपार्टमेंट आनी फिशरीज मिनिस्टराक हांव विनंती करता ही हॅज मेड अ एक्शन टीम. पूण ते खंय ना खंय म्हाका दिसता इफेक्टीव जायना. आय एप्रिशिएट द डायरेक्टर्स वर्क where she has acknowledged this that we need a team to catch this म्हणून. पूण खंय ना खंय इफेक्टीव जायना. म्हाका दिसता आमी राउंड द क्लॉक हे पेट्रोलिंग करचें पडटलें. त्या भायर जी फायन आसा ती कमी पडटा. ती फायन एटलिस्ट कित्याक ही फायन आतां 40 वर्साची ओल्ड कायदो आहा. इट इज 40 year old कायदो. तो कायदो खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी फायन्स जे आहा ते 10 पाटी तरी वाडपाक जाय. आतां हे नुस्तें पळय आसा एक बोटीचेर 10 टन, त्या बोटीचेर आनी 10 टन अशें करून ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू द फिशरमॅन हू आर दे हू कॉट द बोट ऑलमोस्ट 50 टन फिश आसा. आतां हे पळय हे नुस्तें पळय इतले बारीक हे आतां स्क्रॅपाक वयतलें नुस्तें. बांगडो तो आतां इतलें बारीक नुस्तें जर हे धरपाक लागले आमकां आनी फिशरमॅनाक आनी नुस्त्यांनी खंयचें मेवतलें. सो म्हाका दिसता खंय ना खंय फिशरीज डिपार्टमेंटान ताबडतोब आनी मिनिस्टरान मिटींग घेवपाची हाय लेवल मिटींग. जे कायदो जे अमेंडमेंट हाडपाक जाय, जे हे बोट्यो आतां फायन नाका आमकां, हे बोट्यो आतां सील जावपाक जाय. कित्याक फायन हे ऑक्शन कमी जाता आनी आमी सांगलां फिशरीज डिपार्टमेंटाक की ऑक्शन आमी घेतलें म्हणून. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना ऑक्शन पळय तेंच्यांनी घेतलेलें तेन्ना ते ऑक्शन मनशाक धमकी येयलेलो. हे भायल्या लोकांनी येवन तेका धमकी दिता म्हण चित हे फकाणां जालेलें आसा आनी तो मागीर भिवून घेवंकूच ना. लास्टाक मागीर तेका फोर्सार करून तो येयलो ऑक्शन करपाक, तो कोण ऑक्शन घेता तो फिशरीजाचो. सो आमी सांगलां डिपार्टमेंटाक की ऑक्शन आतां आमी घेतलें. कित्याक वी डोंट वॉन्ट द प्रायस टू बी अंडर व्हॅल्यूड. हांकां जाता तितलो फायन पडपाक जाय. मिनिमम 25 लाख तरी फायन पडपाक जाय. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जाता तितले बेगीन
हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आणि मेकॅनिझम जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा ती बोट पळय फिशराची एक आसा हांवें मारिया ती अजून बंद आहा ती अजून रेडी जावना ती ताबडतोब रेडी करचे राऊंड द क्लॉक पेट्रोलिंग जावचें म्हणून सरकाराक मागता. थँक्यू. तो उलयलो. हो सगळो बारीक बांगडो जीव जालोलो जीव उणो उणो 5-6 टन आहा ते भितर सगळो जालेलें नुस्तें हें मारीत जाल्यार आनी फ्युचरान कांयच ना म्हणून हें गोव्हर्मेंटान तेंचेर जाता तितलें फास्ट एक्शन घेवचें. हे दुसरे पडत बोटी हाडल्या आमी 2 कांयच जायना मागता गोव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी करचें म्हणून. तोडचे आणि बांगडो दाखवचे पडले चार्टर आणि 2